नमस्कार, दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। समाजीकायेन सोडयतले महाराष्ट्र, गोय आनी कर्नाटका मदलो म्हादयचो वाद, सांगता म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचो अध्यक्ष PM स्कॉट। स वर्साच्या चेडवाक जिवेशी मारपाचो यत्न, मोल्ल्या 70तलो प्रकार, दुबाविताक अटक। लोकसभे खातीर दक्षिण गोंयांत भाजपा कडल्यान 5 उमेदवारांची नांवां निश्चित। भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांचे बसकेन निश्चित जातलो उमेदवार, गोपां कडल्यान माहिती। वेंजी वेगसाक आपाचो दक्षिण गोंयची उमेदवारी, इंडिया आघाडीचो फुडार लक्षांत घेवन निर्णय घेतिल्ल्याचे पालेकाराचे म्हणणे। आरजी उपरांत आम आदमी पक्षानूय जाहीर केलो लोकसभेचो उमेदवार, मात काँग्रेसीची अजूनय चर्चा। दोनूय कडेन वेंचणूक लडोवपाची काँग्रेसीची तयारी, सांगता अमित पाटकार। महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचे खडेगांठ फुडारी अशोक चव्हाणान केलो भाजपा प्रवेश, सोमारा दिल्लो काँग्रेसीच्या मुळाव्या सदस्यत्वाचो राजिनामो। आता खबरो विस्तारांत। महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंया मदीं म्हादयच्या उदका वेल्यान सुरू आशिल्लो वाद समाजीकायेन सोडयतले असो विश्वास म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे अध्यक्ष PM स्कॉट हाणें उक्तायलो। राजधानी पणजेन जाल्ल्या म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे पयले बसके उपरांत ते उलयताले। म्हादय न्हंय पात्रांतल्यान उदक दुसरे कडेन व्हरू येता, पूण ताचे खातीर कांय नेम पाळचे पडटले अशें स्कॉट हांणी सांगलें। म्हादय न्हंय पात्रांतल्यान उदक व्हरपा खातीर DPR तयार करचो पडटलो आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार DPRाचे केंद्रीय एजन्सी वरवीं मूल्यमापन जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें स्कॉट हांणी सांगलें। म्हादय प्रकरणांतल्यो तंत्रीक अडचणी सोडोवपा खातीर कांय उपसमित्यो नेमतले, तेच बराबर केंद्रीय उदका लवाद आनी कांय विद्यापिठां मदल्या तज्ञांचो सल्लो घेतले अशें ते सांगतात। All these will be resolved. There are certain permissions that can be granted for transferring water from the Mahaday basin to outside of the basin, but there are protocols to be followed. For example, a DPR has to be prepared based on sound data, and the DPR has to be apprised by central agencies and not by any of the party states. Well, we have already discussed this during the meeting, and the dates will be mutually worked out by the party states with the secretary of the authority. Okay. These technical works and technical aspects will be dealt by our various subgroups and subcommittees which will be formed. Now having our functioning kicked off today, so this process will start, and we will be doing it at the earliest by having members from all party states, and in addition to that we can also have experts from universities, from Central Water Commission, and so on and so forth. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। 6 वर्साच्या चेडवाचें अपहरण करून ताका जिवेशी मारपाचो धक्कोदायक प्रकार मोल्ल्या 70 घडलो। ताचे तकलेर फातर मारिल्ल्यान चेडू गंभीर जखमी जाला। ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात भरती केला। दुबाविताक पुलिशेन अटक केल्या। मोर्ल्या 70 वाठारांत एका 6 वर्साच्या चेडवाक जिवेशी मारपाचो प्रकार घडलो। मोर्लेच्या चिरेखाणी आशिल्ल्या मजुरांचे वस्तेत घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून मोर्ल्या तशेंच केरी वाठारांत बोवाळ पडला। चेडवाच्या घरा शेजाराक रावपी एका तरणाट्यान चेडवाचो आवय बापूय घरांत नासतना ताका उखलून व्हेले। उपरांत चिरेखणीर व्हरून ताचे तकलेर फातर मारून ताका जिवेशी मारपाचो यत्न केलो। पुलिसांक जखमी अवस्थेत ही चली एका काजीपोना सापडली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन गोलू ठाकूर ह्या दुबाविताक अटक केली। मोर्लेच्या चिरेखणीचेर काम करपी मजुरांच्या लोकवस्तीतली एक चली काल रातीच्यान गायब आशिल्ली। चेडवाचो आवय बापूय चिरेखणी वयल्यान जेन्ना घरा आयलो तेन्ना तांकां चेडू घरांत दिसले ना। ताका लागून तांणी सोद वावर चालू केलो। निमाणे कडेन वाळपय पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंदयली।
कागाळीच्या आदाराचेर पुलिशेन लोकांची चौकशी सुरू केली। चेडवाच्या घरा शेजाराक रावपी 5 जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतिल्ले। हातूंतल्या एकल्यान चेडवाक जेवेशी मारिल्ल्याचे पुलिसांक सांगले। उपरांत पुलिशेन 4 जाणांक सोडून दिले। मोर्ले सत्तरी हांगासर एका 6 वर्साचे चलयेचेर खून करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी ते सध्या गंभीररित्या जखमी असून गोमेकोत तेचे उपचार सुरू आसा। ह्या प्रकरणाची माहिती अशी की मोर्ले सत्तरी हांगासर एका चिरेखाणीचेर काम करपी मजुराच्या चलयेचेर ह्यो अतिप्रसंग जाल्लो आसा आनी जेन्ना हे मजूर काम करून जेन्ना घरा आयलो तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की आपले चली घरान ना आनी तेन्ना तेंच्यांनी तेजो शोध मोहीम सुरू केलो। ते सोदून बी तेन्ना ते सापडो ना तेन्ना तेंच्यांनी वाळपे पुलिसांनी येवन कागाळ नोंद केली। ह्या प्रकरणात वाळपे पुलिसांनी ताबडतोब त्या चलयेचो शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो आसता तेंचे शेजाराक आसलेले संशयीत म्हणून 4 जाणांक ताब्यात घेतलो आनी ह्या वेळार चौकशी केली आसता एकट्यान सांगलें की आपूण तेजें अपहरण केलां आनी ताका मारलें अशें म्हणून। तेन्ना ह्या वेळार वाळपे पुलिसांक कळ्ळ्या नंतर तांकां तिगांक सोडून दिलें आनी ताका ताब्यात घेतलो आनी त्या चलयेचो शोध घेवपाक सुरवात केल्या नंतर जितक्या पुलिसान रातच्या 8 ह्या चौकशीक सुरवात केलेली। ह्या वेळार ज्या जागो त्या दुबावितान सांगलेलो त्या जाग्यार वचून पुलिसांनी तेजे चलयेचे शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो पुणून शोधून बी ते मेळोना। ह्या वेळार पुलिसांक लक्षात आयलें की तो पुलिसांचो दिशाभूल करता। ह्या वेळार पुलिसांनी तेजी आनीक कसून चौकशी केले तेन्ना त्यांनी सांगलें की आपूण तेजे पयलीं ताका तकलेर तेजो फातर मारलो आनी ताका जखमी केले आनी ताका मारले आनी ताका व्हरून रानान उडयल्ले आसा। ह्या वेळार पुलिसांक सांगल्या नंतर पुलिसांनी आणखीन चौकशीचो यंत्रणा आसली ती वाडयली आनी रातभर तेजो शोध घेतलो। ह्या वेळार एका जंगल भागान ती चली सापडलेली आसा। सकाळी ते चली मेळिल्ले आसा 8 सुमार। ताका लागून कळटा की रातभर ते चली जखमी अवस्थेत तळमळटाले। एक 6 वर्साचे चली असल्या कारणान सगळ्यांक अशें वायट दिसता की एका 6 वर्साचे निष्पाप चलीचेर ह्यो अतिप्रसंग जाल्लो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्या भाजप उमेदवारांची 5 नांवां निश्चित जाल्यात। प्रदेश भाजपा कडल्यान ही 5य नांवां केंद्रीय नेतृत्वा कडेन धाडटले। भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांचे बसकेन निर्णय जातलो आनी तातूंतल्या एका नांवार मोहर बसतलो। लोकसभा वेंचणुकेंतल्या भाजपाच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी संदर्भात आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, सभापती रमेश तवडकर, आमदार दिगंबर कामत आणि आदले आमदार दामू नायक ह्या 5 जाणांची नांवां निश्चित जाल्यात। दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुके संदर्भात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या हाजेरीन सोमारा पणजेंतल्या भाजप कार्यालयात बसका जाली। ह्या बसके वेळार उमेदवारी खातीर नांवां आशिल्ले 5य फुडारी हाजीर आशिल्ले। भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांच्या बसकेत निर्णय जातलो आणि लोकसभा वेंचणुके खातीर एका नांवाक उमेदवारी मेळटली। पार्टीचे केंद्रीय टीम आसा आमी आसा सगळे कडेन जेच्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाची सांगलेली आसा तुमचे असं वायट ना न्हू शेवटी पक्षान धरप पक्षान जर दिले आता बीजेपीची मिटींग तुम्ही फर्स्ट मध्ये जे इंटरेस्ट ना म्हणून सांगता सगळे इच्छुक आहात ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। काँग्रेसीचेर निंबून राविनासतना लोकसभे खातीर आम आदमी पक्षान आपलो उमेदवार निश्चित केला। बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हो दक्षिण गोंया खातीर आपाचो उमेदवार आसतलो। लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान सांगले। इंडिया आघाडीचो फुडार लक्षांत घेवनूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। दुसरे वटेन वेन्झी वेगसानूय ह्या निर्णयाक येवकार दिला। आज साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून कॅप्टन वेन्झी वेगस जे आमचे बेळगावीचे आमदार आसा तांकां आमी साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा। खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय।
इलेक्शनान चड वेळ उरूना ताका लागून आज एक डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो बेन्झी वेगस इज गोइंग टू बी साउथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी अँड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बर्नावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सरकारान नासतानाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताचे लोकांनी पळयलां आनी आमचेय कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचें धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनाउन्समेंट केला अँड ही इज गोइंग टू बी आवर साउथ गोवा. फर्स्टली आय वूड लायक टू थँक द पार्टी कित्याक आज जोरी तोरी आज हांव जे जाग्यार पोजिशनार आहा गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारां पासत आय वूड लायक टू टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज हो जो बाणावले मुगे लोक आहा ह्या बाणावले लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो. आय थिंक एक म्हयनो पयलो आम काँग्रेसा कडेन बसून उलोवपाक चर्चा केल्ली सो दॅट इंडिया एलायन्साचेर कितून मुखार वचपा जाय आनी हेजे फीड येना जालो आनी द होल एजेंडा इज वी हॅव टू डिफीट द बीजेपी. सो हो सरकार हे जे आमचे सामान्य लोक आहा हे लोकां पासून कांयच कोना आनी हे एक्झिस्टींग एमपीज आहाय तेय कांय कोनाय. सो फायनली पार्टी डिसायडेड टू टेक अ कन्सेन्सस डिसिजन अँड पुट माय नेम and yes, I as a party loyal soldier and a worker of the party, yes, I have to follow and I will do justice and I request everyone to work towards the India Alliance. How the India Alliance partners consider my name, whether they accept the name, whether they don't accept the name, and how we go ahead. So आम काम चालू करतले. वी विल स्टार्ट आवर वर्क. वी विल एन्श्योर दॅट जस्टीस इज बीन गिवन टू गोवा एंड बियॉन्ड एट लार्ज. आरजी फाटल्यान आतां आम आदमी पक्षानूय लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर केल्यात, मात काँग्रेसीची अजूनय चर्चाच. आम आदमी पक्षान जरी आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केलो तरी गोंयचे दोनूय खासदारकीचे सीट हे काँग्रेसीचेच. अमित पाटकराचो दावो. Yes, I was really surprised that why Aam Aadmi declared the seat where we have already sitting in. I mean, if they had declared the other parliamentary seat where BJP has an MP, I mean, I would have, but I don't know why, what made them declare where already India Alliance partner so MP ne aisa tha. As I said, that India Alliance is happening not at state level. This is an alliance which is happening at the national level, where everybody, all these other political parties have come together to defeat the BJP. Our aim is to defeat the BJP. So regarding India Alliance, which is happening, I think that national level actually that clarity will come. Our in charge and whatever views had to be discussed about the state, that we have discussed, and I think let the clarity come from the national level, that what is going to be the step ahead of the India Alliance. We have a sitting MP who is there in South Goa. I mean, who is moving around. I mean, if you see of late last 1-2 months, various programs he has held. I mean, in Savade constituency, all other constituencies we are moving. Also at state level, आमचे पक्षाचे काम on organization level is going on. So it's not that it is getting delayed. I mean, see, this call regarding the alliance is a national level alliance which has to happen. No, see, that is a call they have taken at their level. They are a political party. I can't stop them. That is their call. Now, why they have done it, that how can I answer on their behalf? In terms of Congress party, I can tell you that Congress party के काम है चालू है. Now regarding who is going to fight which seat, this is happening at national level. There are various states where Delhi is there, Gujarat is there, Punjab is there, Goa is there. So all these states put together, where who is going to fight what, that nationally call will be taken. महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री काँग्रेसीचे फुडारी अशोक चव्हाण हांणी सोमारा राजीनामो दिल्लो. भाजपान प्रवेश करतलो काय प्रश्न विचारल्यार ताणें आपली फुडली भुमिका स्पश्ट ना अशें म्हणिल्लें. मात मंगळारा दनपारां ताणीं ताच्या कार्यकर्त्यां सयत भाजपान प्रवेश केलो.
दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटलीं 5 वर्सां गोंया खातीर केल्ल्या उदरगतीचे रिपोर्ट कार्ड दिवचे अशें आव्हान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. मंगळारा दक्षिण गोंयांत वेंचणुकीच्या कार्यालयाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. सार्दिनाक खासदार निधीचो कसो वापर करचो हे लेगीत आजून सारकें खबर ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. कोणूय तरी कॅन्डिडेट आसले, बऱ्याच जाणांक विषय पडला आसलो, 5 नांवां आयल्या, कोणाचें नांव येतलें, कोणाक तिकेट मेळटली, भारतीय जनता पार्टीक कोणाक तिकेट मेळटली हें म्हत्वाचें ना, भारतीय जनता पार्टीक सीट जिखप हें म्हत्वाचें. सगळ्यांक लागून व्यासपीठाच्या वयर आसतले आसत किंवा व्यासपीठाच्या सकयल आसतले आसत, सगळ्या जाणांनी जिखपाचो संकल्प केला आनी होच संकल्प घेवन फुडले 60 दीस आयच्यान 60 दीस इलेक्शनाक उरल्या. मेदात मुद्दामून सांगता चड दीस उरोंक ना, फक्त 60 दीस उरल्या आनी 60 दिसांत भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसच्या कितलेशेच फुडें आसा. म्हणून हांव सांगता की तेंची नांवां आत्तां चल्ल्या आसतली, खंय तरी कोण कोणाक सोदता आसतलो, तितून हांव वचना. पण एक गजाल आमकां निश्चितच कार्यकर्त्यांक कळपाक जाय. माननीय मोदीजी हांगासर मडगांवां तुमच्या येवन गेले. विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न आमी लोकांक दाखयलें आनी आमी स्वप्न बेश्टें दाखयना. आमी जे सांगता ते करता ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. हांव कित्याक सांगता, सिटींग आसलेले खासदार बाब सार्दीन हांव ताका सांगता तरी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचो. फाटल्या 5 वर्सांत तेणी गोंयांत कितें केलां हें तेणी सांगचें. म्हाजी चॅलेंज आसा, ओपन चॅलेंज करता. फाटल्या 5 वर्सांत तेणी गोंयांत कितें केलां तें सांगचें. भारतीय जनता पार्टी आपूण रिपोर्ट दिता, प्रत्येक फावटी आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड दिता. खंयचें इलेक्शन आसूनी जे आमी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी गोंय सरकारान कितें केलां जाल्यार तो रिपोर्ट कार्ड आमी 22च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं लोकांक दिल्लो. आमी पळयता की फाटल्या 5-10 वर्सांच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान 30,000 कोटी पेक्षा चड कामां जी आसा गोंयांत केला. तेजो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या मुखार दवरला हें आमचें उतर आसा. दुऱ्याची कोण ढावेतार सत्तरी हांगा मंगळारा पुरण उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंय विद्यापीठ महाविद्यालयाच्या तशेंच मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी रोप लायले आनी 20 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ली पुरण शेती परतून चालना दिली. पुरण शेत परत एकदा म्हादय न्हंयदेगेचेर पिकचें, विसरायेचेर गेल्ले तिचे वैभव परत एकदा तिका मेळचें, तशेंच नवे शिक्षीत तरणाटे पिळगेक ह्या पारंपारीक शेतांचें महत्व कळचें ह्या हेतान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ भूषण भावे, राज्य जैवविविधताय मंडळ वांगडी सचिव डॉ प्रदीप सरमो-कादम, पुरण शेत पुनर्निर्मिती मुखेल अन्वेषक डॉ प्रकाश पर्येकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रश्न मांडलो आणि सुटलो, साहित्यान बरयलें आनी म्हजें काम जालें असो म्हणपी ताका आमी आज लेखक म्हणचे ना. जाका सामाजीक बांदिलकी आसा, जो लोकांक त्या विशया कडेन परत हाडटा एक नवी वेवस्था. ही वेवस्था वायट अशें म्हणून राजकारण्यांक गाळी घालप, हांकां गाळी घालप सोंपें आसता न्ही, खूब सोंपें आसता. समाजान दुख्ख, दैन्य, अन्याय, अत्याचार जायतूच आसता. अन्याय अत्याचार काडले समाजांतले, साहित्यान बरयले, छापले आपल्या नांवार आनी प्रायज घेतले. अशेंय बी लेखक आसात. पूण लेखकान तितलेंच करपाचें ना. साहित्याची संकल्पना सहित आसा न्ही, हित आसा तातूंत भितर. समाजाचें हित जावपा खातीर कांय ना कांय वाटो ताणें दाखोवच्यो पडटा न्ही. तें दिशा दिग्दर्शन लेखकान करचें पडटा. तशें दिग्दर्शन प्रकाशान आयज हांगा ह्या पुरणीच्या माध्यमांतल्यान केलां. ही पुरण आमकां सगळ्या गोंयच्या समाजाकूच न्ही, जर जितली कृशी संस्कृती आसा त्या सगळ्याक ती पुरक ठरूं. पुरण हें पुरक ठरूं आनी आमचे संस्कृतायेचें तें एक बळिश्ट अशें एक उदाहरण जावं अशे तरेचो एक संकल्प आयज आमी हांगच्यान वता आसतना सगळे करुया. आयज पुरण उत्सवाक म्हादयच्या तळीचेर आनी दुऱ्याच्या कोणीच्या कुशांत ही पुरण उत्सव जाता. आनी ह्या पुरण उत्सवा निमतान गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी, सरकारी महाविद्यालय केप्याचे विद्यार्थी
ज्ञानसागर विद्यामंदिराचे विद्यार्थी आणि सबंद गोंयाच्यान वेगवेगळे प्राध्यापक आणि शिक्षित विद्यार्थी तशेंच ह्या सामाजिक वावुरपेट पुरणकार हांगासर येयल्यात आणि तांच्यांनी 20 वर्सां फाटीं जी पुरण शेती बंद पडिल्ली त्या पुरण शेतीक परत चालना दिल्या, जीवन दिला आणि पुरण पूरक कशी थारची अशा प्रकारचो एक उद्देश मनात दवरून सगळ्या ह्या विद्यार्थ्यांनी माणकुल्या भुरग्यांनी परत एक फावट ही पुरण शेती आनीक साधारण 100 वर्सां पुनरुज्जीवीत जावन उरची आणि ती परत जतनाय जावची ह्या उद्देशान ही पुरण शेतीचो उत्सव करून आयज हे 5 कुणगे ह्या विद्यार्थ्यांनी लायल्यात आणि परत पुरण एकदा रुजवण आयल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसा। मंगळारा दनपारां ते आबुधाबीन पावले। 14 फेब्रुवारीक जावपी दुबयंतल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनांत ते संवसारीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतले। तशेंच आबुधाबीन बांदिल्ल्या हिंदू देवळाचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसा। ते आयज सकाळी आबुधाबी वचपाक भायर सरिल्ले। ते सांजे 4:30 वरांचेर आबुधाबीक पावले। आपल्या कतार भोंवडेन ते कतारचे आमीर शेख तमीम बिन अहमद हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले। कतारच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां बरोबरूय ते चर्चा करतले। दोनूय देशां मदीं द्विपक्षीय वेपार सध्या $20 बिलियन इतलो आसा। कतारांत 8 भारतीय नौदळाच्या आदल्या अधिकाऱ्यांक मरणाची ख्यास्त ह्या विशीं भारत सरकाराक हालींच राजकीय जैत फावो जाल्ले। आपल्या भोंवडेक वचपा पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जारी केल्ल्या विधानांत प्रधानमंत्र्यांनी 2014 उपरांत UAEची ही 7वी आनी कतारची 2री म्हत्वाची भोंवडी आशिल्ल्याचें सांगले। फाटल्या 9 वर्सांत वेपार, गुंतवणूक, सुरक्षा, खाद्य, उर्जा सुरक्षा ह्या मळार व्यापक सहयोगाचे वातावरण निर्माण जाला। आपूण UAEचे राष्ट्रपतीच्या बरोबरूय चर्चेक उत्सूक आसा अशें ताणें नमूद केलां। 14 फेब्रुवारीक जावपी दुबयंतल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनांत आपूण संवसारीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतलो अशेंय म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या। मजगतीं प्रधानमंत्री आपल्या UAE भोंवडेर आबुधाबीन बांदिल्ल्या हिंदू देवळाचें उक्तावण करतले अशें कळटा। गोमंतक TV खातीर संजना अंजुनकर। सोंसोड्या वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून विंडरो सिस्टमा वरवीं सारे तयार करपा खातीर मडगांव पालिकेन कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड बांदली। पूण मडगांव पालिका सोंसोड्या वेलो कोयर साळगांव आनी कुडचड्यार व्हरता अशें आयकुपाक आयला। तुमकां हो कोयर साळगांव आनी कुडचड्यारूच व्हरपाचो आशिल्लो जाल्यार कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड कित्याक बांदली असो प्रश्न शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कोतिनो विचारता। म्हणल्यार आमी पळयला की मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल स्ट्रगल जाता वेट वेस्ट तो शिफ्ट करपाक सालिगांव आनी काकोरा आनी स्ट्रगल इन द सेन्स जो खर्च जाता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाची बील आसा ती पेमेंट करपाक ताका त्रास जाता आनी तांणी आतां डिसिजन घेतला की वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक ते रेट आहा ती रिड्यूस करपाक सांगता। पूण आमची एक हें आसा की हायकोर्टाक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक हें दिल्लो टायम लायन दिल्लो अमकी काम आमकां करपा जाय सो दॅट आमी वेट वेस्ट आहा थंय आमी ट्रीट करून तो सॉल्व करतलो म्हणून आनी त्या टायम लायना भितर विंडरोज सिस्टमान कंपोस्टिंग करपाक शेड आनी प्लॅटफॉर्म बांदपाचें आशिल्लें आनी ते प्लॅटफॉर्म बांदून तयारूय जाले जाल्यार हें जेन्ना तुमी जेन्ना कोर्टाक सांगिल्लें की तुमी प्लॅटफॉर्म बांदून हे विंडो सिस्टमान कंपोस्टिंग करतलो म्हणून जाल्यार आज जेन्ना ही शेड्स कंप्लीट जाल्ले आहा जाल्यार वेस्ट सालिगांव आनी काकोरा व्हरपाक कारण कितें हें कोर्टान सांगपा म्हळ्यार दखल घेवपा जाय हाजेर कित्याक कोर्टाच्याच नांवान हे भाशेन अननेसली टॅक्स पेयराचे पयशे हे फिजूल खर्च करता आनी कसलोच ताजो हें मेळना एडवांटेज मेळना ताजो सो हें आमचो डिमांड आसा की हायकोर्टान हांकां पयले सद्या धारेर दवरपा जाय की तुमी जेन्ना आमकां टायम लायन दिल्लो की विंडो सिस्टमान तुमी कंपोस्टिंग करतले त्या खातीर कोर्टाची परमिशन सुद्दां घेतले की तुमी आमकां शेड बांदपाक दियात शेड बांदपाक खर्चूय केलो लाखांनी नियरली 1 crore सुमार खर्च केलो आनी आज तुमचें ट्रिटमेंट करनासतना परतून तुमी हांगा धाडटात सालिगांव आनी काकोरा आमचो डिमांड आसा की हायकोर्टान हाजेर दखल घेवची आनी हाजेर पयले सद्या क्वेश्चन करचें म्युनिसिपालिटीक कित्याक कंपोस्टिंग। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कुडचडे काकोडा कोयर विलो प्लांटाक भेट दिली। कोयराचो वेवस्थीत विलो लायत जाल्यार उर्जा निर्मिती सिमेंट तयार करपाक लागपी घटक तयार जावंक शकता अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। ह्या प्रकल्पाचें काम कशें चलता तें पंचायत तशेंच नगरपालिकेनी पळोवचें। कोयराचो विलो वेवस्थीत लावन गोंय नितळ दवरप म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते आमी कुडचड्या वयलो आमचो स्पेशल गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेचें इनॉग्रेशन केलें माननीय प्रधानमंत्रीचे हस्ते. ताच्या उपरांत फावंडेशन स्टोना खातीर हांव हांगासर आयिल्लो, पर्सनली पावूंक नाशिल्लो. ज्या प्रोजेक्टाचे बाब आमदार निलेश काब्राल हांणी एफर्ट्स घेवन हो प्रोजेक्ट पुराय केलो. खरें म्हणजे हो प्रोजेक्ट पळोवपा खातीर गोंयांतल्या विशेश करून सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्या पंचायतींनी विजीट करपाची गरज आसा. 100 टन सेपरेट वेट आनी ड्राय गार्बेज ट्रीट करपाची फॅसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज आमी हांगासर क्रिएट केल्या. वेट गार्बेजी पासून आमी म्हणटा की पावर जनरेशन करप हे फक्त थोडे लोक उलयता, पण गोंय सरकारान करून दाखयलें. आज जवळपास आमी ना म्हटलें जाल्यार 24 मेगावॅट पावर आज आमी हांगा जनरेट करता. 10 मेगावॅट पावर तो स्वता युटिलायज करता. 12 मेगावॅट पावर आमी परत ग्रिडाक दिता. त्याच बरोबर पुराय ड्राय वेस्ट बॅलिंग करून आमी सगळे सिमेंट प्लांटा खातीर धाडटा. ही सगळी फॅसिलिटीज पळयन ताकाच लागून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बरो प्रोजेक्ट आसत, त्याच पद्दतीचो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसत जाल्यारूच ते एग्री जाता. तांच्यांनी पळयलें की पुराय देशात सगळ्यात बरी गार्बेज मॅनेजमेंट जर कोण करता आसत जाल्यार ते गोंय करता. म्हणून तांच्यांनी शाबासकी म्हणून आपल्या हातात हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करून दिलो. त्या खातीर हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा. की आमी सदांच उलयता की रिलीजन वेस्ट इज वेल्थ म्हणून. खऱ्या अर्थात आमी वेस्टा पासून वेल्थ क्रिएट करता आनी तें खरें एक्चुली काम सालिगांव प्लांटाचेर जातालें, पण तेज्या पेक्षा बरें आमच्या कुडचड्याच्या ह्या प्लांटाचेर जाता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.